उपकारातून करता आम्ही गायन प्रभू जेसू आमचा प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमचा प्रभू जेसू तुका बोसून करता आखे पृथ्वीर तुझी कीर्ती गाजता सगळी रचना तुझी स्तुती गायता प्रभू जेसू आमचा प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमचा प्रभू जेसू सूर्या चंद्रमा आणि तारांसमोर उजवाड मागून पटकन करता कसो तूच मा सूर्या आमी पोचोन तुजो प्रभू जेसू आमचा प्रभू जेसू प्रभु जेसू कोण कोण तुका पुस्तकांयो पेटोवन बिजली चोखता तुमच्या बाना सोडून खालकी कोपा पावसा घोस भरतून प्रभु जेसू आमचा प्रभु जेसू प्रभु जेसू आमचा प्रभु जेसू प्रभु जेसू आमच्या प्रभु जेसू ही बो सकाळी तुझ्या पांयाशी आमी नव्यान आजीर जाता बो पवित्र संस्कारांत आसलेल्या प्रभु जेसू तुका बुजूंक तुका वंदूंक तुझ्या बो पवित्र काळजाक नमन करूं हे सकाळी तुझें दर्शन आमकां दी हो आमचो आख्खो दीस तुझ्या मोगान तुझे कुरबेन भर खरीपणी तूं ह्या बो पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण आमी सत मानता सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान आनी सगले सोबतेन आमची मान खोल बागाव तुका आमच्या प्रभू जेसू आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करता Jesus, we adore you. We eyes before you. How we love you. Jesus, we adore you. We
deeply adore you. Lay our life before you. All we love you. We adore you. We adore you, our Lord and our God. We come before you and we place ourselves at your feet. तुझे मुखार येऊन तुझ्या पायांशी दुनिया आम्ही आमकांच दवरता. आणि हे सकाळी आमचें समर्पण तुका करता. आमची सकाळची भेट, आमची ह्या नव्या दिसाची भेट तूं मानून घे. भेटयता हांव तुका दुनिया, आमचें मन, आमचें काळीज, ह्या मनांतली सगळीं चिंतनां, ह्या काळजांतली सगळीं भावनां तुकाच भोगता. ओपून दिता हांव तुका आमची आख्खी कूड ह्या दिसाक, आनी हे कुडीचो दर एक सांदो, ह्या तोंडांतली भायर सरतली एक एक उतर. ओपता हांव तुका सगल्यो आमच्यो मांडण्यो आयच्या दिसाच्यो, सगळे प्लॅन्स तुज्या पांयाशी आमी दवरता हांव दुनिया. सगल्यो ज्यो वस्तू तूं आमकां आयज दितलोय, आमचे लागीं जितलेंय कितें आसा तें सगळें तुकाच हे सकाळी आमी ओपता. आयच्या दिसाक आमचे गोश्ट, आमचे त्रास, आमची कुशालकाय, आमचें दूख तुकाच दुनिया ओपता. आमचे संबंध, तुकाच दुनिया भोगता. आमचे मिसांव आयच्या दिसाचे, आमचो मोग, आमचो भावार्थ, आमचो बरवासो, आमच्या क्रिस्ती जिविताची गोवाय जावची पासत दुनिया तुका भेटयता. आमची आख्खी यात्रा आयच्या दिसाची तुज्या हातांत घे. ही आमची सकाळची ओपणी दुनिया तूं मानून घे. आमचो सुमी, आमचो देव आमच्या मुखार आसा. ताची तोखणाय करूं, ताची स्तुती करूं, ताका मोगाची भेट करूं. ह्या वेळार तुमचें तोंड उगडचें आनी तुमची जण एकल्याची मागणी, तुमची ओपणी भोव पवित्र संस्कारा मुखार व्हडल्या तळ्यान करची. Radiant. St. John Maria Vianney, which to sit for hours
in front of Professor Secretary. When someone asked him, "What are you doing?" he would say, "I look at him and he looks at me." He was lovingly called through the hours. Lord, bless us and help us to pray lovingly, not only for our needs, but for the needs of everybody, for all our brethren. Amen. Jesus, I love you, Jesus. I thank you for this beautiful day you have blessed me with. I surrender all the actions, thoughts, words into your hands, Lord Jesus. All that will come my way today, I accept it with your loving embrace. I thank you, Jesus. I praise you, Jesus. I love you, Jesus. मोगाळाचे अर्गान दिनवास तुका ते सकाळी फुडें म्हाका तुवें तुजे मुखार हाजीर केलें अर्गान दिनवास तुका हो म्हजो तूं म्हाका राखताय आनी सांबाळटाय देखून अर्गान दिनवास तुका सगळ्या म्हज्या जिविता खातीर म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हज्या वावरा धंद्या खातीर म्हजे भलायके खातीर मोगाळाचे दवरता म्हजो आयचो आख्खो देश म्हजी गरज म्हजी खुशी म्हजें मन म्हजें काळीज म्हणजे दर एक घडी त्या आयच्या दिसाची तुजे मुखार दवरता अर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू प्रेज यू जेजू थँक्यू जेजू लव यू कारगां दिता दिन वाचता वाखाणटा आज हो दीस दिश्टी आमकां फाव केलो देखून आनी कृपा मोगाळाची ती आमकां केली तुज्या पांयां शिवपाक थोडोच वेळ आमी तुज्या फाटीन सादतांसो खरो पूण जायती शांती संस्कार आमच्या जिवाक भोगता मोगाळाचे तेच भाशेन मागता पळय आजीर जाल्यार तांकां सगल्यांचे दुयेंस पिडा पयस कर जायत्या काळजान आनी मनान आमचें आसा तें तुज्या पांयाचें दवरता मोगाळाचे कित्याक तूं ह्या जाग्यार येवन तूं आमच्या काळजाचे अंतरेर तूं वळखताय तूं सोदून काडटाय आनी तूंच आमकां शांती दिताय मोगाळा जेजू तेच भाशेन मोगाळा जेजू मागता जायतो लोक हॉस्पिटलांनी कश्टवता ताका तूं बेगीन इलाज फाव कर आनी सगळ्यांक पेकोवणी फाव कर म्हूण मागता मोगाळा जेजू तुका आर्गां दिता आनी दिन वाचता जेजू सगळ्या बरेपणा खातीर लॉ जेजू आनी आख्खो दीस तुज्या हातीन घालता मोगाळा जेजू तूं आमकां राख आनी सांबाळ वायट जें पळय आमचेर येवचें तें सगळें पयस कर आनी आमकां तुज्या गोपान आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागता आर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू दिनवास तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया हालेलुया हालेलुया
for all your Bible blessings, Holy Spirit, and this is your great mercy. All the great mercy from grace, everyone, praise you. ह्या संवसारांत तुजो वावर जातोच बापाशी परतून वेचे आदी पवित्र मिसाची भेट घडून तुवें आमकां तुजी मोगाची निशाणी दवरली. तेच बरी हीच मिसाची भेट फुडें व्हरून तुवें आमकां यादनीक भाव फावो केले. आर्गां आनी दिनवास दिता तुका आमच्या पाप साहेबा खातीर, सगल्या कार्दिनालां खातीर, बिस्मा आनी आमच्या यादनिकां खातीर. होच तुजो बरो वावर. तुज्याच आदारान ते फुडें वतात. आमकां क्रिस्ती पोरशेक चलो धीर आनी गोठाय जातात. भावार्थ आनी बोरमाशान आमकां वाडयतात. आर्गां तुका दिनवास आनी मोहिमा सगल्या आमच्या यादनीक भावां खातीर. तेच बरी खेरीत आर्गां आनी दिनवास तुका आमच्या पादविगारा खातीर. कसलोय वावर हातीन घेतल्यार सोंपेपणान तो आमकां करून फुडाकार दिता, आपलें मार्गदर्शन दिता. गंभीर वावर कसो जातलो म्हणल्यार सोंपेपणान आस्ते तोंडान जातलो फुडें वचात. हेच वरवीं उत्तेजन मार्गदर्शन तो आमकां दिता. आर्गां आनी दिनवास तुका दुनिया ताच्या वावरा खातीर आनी आमचे फिरगुजेक पादविगार कसो तुवें धाडल्या खातीर. आर्गां दिनवास आनी मोहिमा तुका जेसू.
today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All you've given to me. And all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All you've given to me. All the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. 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 सोम्या जेजू, पवित्र मिसाचे भेटेन तुका आमी भेटूंक वेता. तुझें उतर आमी आयकता, तुझें मास रगत आमी घेता. ह्या वेळार तुजेरूच नदर दवरून सगळीं आमची तेसांवां आयच्या मिसाची ओगेपणान तुजे मुखार आमी दवरता. ज्या कारणाक लागून तुवें आयज म्हाका मिसाक हाडलाय तेंच कारण तुजे मुखार दवरता जेजू. म्हजी भेट मानून घे. Jesu, caris tujuce, ai don curvece, paroi tuci curva, vita carza roja.
Koinonia 828, page number 14, 828. Santosaning git gaitau, Sorves poracha mana, Santosaning git gaitau. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता मार्क जेकब फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जोविन बेनेडिक्टो पेरेरा ताच्या आत्म्या पासत देवान ताका स्वर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आमच्या मागण्यान दवरुया कॅरन रॉड्रिगीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक आमी मागुया सगळे धुमाळो दिवपी आसात, क्रिस्ती भावार्थाक जे कोण धुमाळो दितात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक, देवान तांकां बरें मन बरें काळीज दिवंक, देवान तांकां काळजा मनाचें दादूसपण दिवंक मागुया. आनी जीं कोण कोश्ट काडटात, धुमाळो भोगतात, त्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणां पासत, पाद्री माद्री पासत आमी मागुया. देवान तांकां फावो तितली कृपा आपलो दिसा दिसाचो खुरीस उबारून व्हरूंक आदार दिवंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, आमकां देव आपले नेम कायदे दिता, आमचे लागीं करार करता आनी हो करार सांबाळूंक देव आपणा वाटेन सगळें करता. देव कराराक विस्वाशी. आमचे असोक्तायेन आनी आमच्या पातकी सैमान आमी ह्या कराराक जायते पावटी अविस्वाशी जाल्या. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी तुमकां भाव म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुर्गींच्या बापा, बागयोन दोमिंगान आपले शिकवणेन आनी उर्बेन तुजे पवित्र सभेक भोव मोलादीक आदार दिलो आनी तिचे सेवे खातीर आपली मोटवाशी संस्था घडून हाडली.
तुज्या स्वताच्या ह्या श्रेश्ठ परगुटणाराचे विनवणेन आमच्याय काळजांनी भावार्थाच्या स्वताचो मोग वाडय आनी त्या स्वताचो उजवाड हेरांक पावोवंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. दुसरे सुमूर्तीचे पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पोरजे कडेन उलोवन म्हणलें, देवान मनीस आनी प्रितूम रोचली तो दीस तान आयज पर्यान तुजे आदीन सोडला त्या काळा लागीं अशें विचार. अंतरोलाचे एके शिमेतान दुसरे शिमे पर्यान येदी व्हडली वस्त घडल्या म्हूण तुमी आयकलां तरी. उज्या मोदें रावन उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकलां तशें केन्ना तरी खंयचेय पोरजेन आयकलां आनी आयकून तीं जिवीं उरलीं जायत. कोश्ट धाडून अजापां विजमितां करून झूज मांडून आपलो पदवेदार हात आनी बोलिश्ट बावलो उबारून व्हड बिरान दाखोवन खंयचेय देव दुसऱ्या राष्ट्रां मदें आपणाक एक राष्ट्र विचून काडूंक फुडें सोरला जायत. आनी तरी सर्वेस्पोर तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्यां मुखार इजिप्तान ह्यो सगल्यो वस्तू करूंक नात. सर्वेस्पोर खरो देव आनी ताचे भायर दुसरो कोण ना म्हूण तुमी ओळखून घेवचे पासत हें ताणें करून दाखयलें. ताणें शिंकोवन दिवंक स्वर्गांतान आपलो ताळो तो तुमकां आयकूंक दिता. प्रितुमेर आपलें आगटें ताणें तुमकां दाखयलां आनी आगट्यांतलो ताळो तुमी आयकला. ताणें तुमच्या पुर्वजांचो मोग केलो आनी तांच्या फाटल्यान तांचे संस्थीक विंचून काडली देखून आपूण तुमचे मोदें आसा म्हूण दाखोवंक आनी आपल्या वडत्या बोळान ताणें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडलीं आनी तुमचे परस व्हड आनी बोलिश्ट राष्ट्र तुमचे मुखार धांवडायलीं आनी ह्या तुमच्या देसान तुमकां हाडलीं. हो देश तुमकां एक दायज कशें ताणें दिलें आनी आयज पर्यान हो देश तुमचोच. तर आयच्या दिसाक हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजान सांबाळून दवरात. उंच स्वर्गार आनी खाला संवसारांत सर्वेस्पोर एकलोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावच्याक आनी तुमच्या फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेळपाक आनी सर्वेस्पोर देव तुमकां दिता त्या देसान सदांच तुमी जिवच्याक आयज हांव तुमकां दिता त्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो पुर्विल्ल्या काळान केल्ल्या अजापांचो म्हाका उगडास परत परत येता. तुज्यो सगल्यो करण्यो मनान गळयता. सगलीं तुजीं ओचोऱ्यां नियाळीत आसा. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. देवा तुज्यो वाटो पवित्र. आमच्या देवा इतलो थोर आनी खंय आसा देव. अजापां करतलो देव तूं. राष्ट्रां मदें तुवें तुजें बळ दाखयलें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. तुज्या बावल्यान तुजे पोरजेक सोडयली. जाकोबाच्या आनी जुजेच्या भुरग्यांक सुटका दिली. मोइजेसाच्या आनी आरोनाच्या हातान शेळयांचे हिंडा वरी
तुवेंच तुजे पोरजेक वाट दाखयली. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांचो म्हाका उगडास परत परत येता. उद्गार. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. सोर्गींचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. वा आपल्या जिवाचे बदलेक मनशां कितें दिवंक जायत. मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कुरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा आसात तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यान आयलोलो पळोवचे आदीं मरण भोगची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, कराराची मनशां आमी आनी हो करार बेस्तो संवसारान केल्लो करार न्हू. क्रिस्ती भावार्थी कशी आमचो करार देवा लागीं आनी हो देव आमचो रचणार, हो देव पदवेदार, हो देव सर्व जाणार, तो सगळें जाणा. आनी ह्या देवा लागीं जरी तर आमकां करार स्थापूंक वो करार सांबाळूंक जरी तर आमकां भाग मेळ्ळा जाल्यार आमी खरेंच सुभागी. हें सुभागीपण आमी मानून घेता, हें सुभागीपण सांबाळूंक आमी तयार आसा. हें आमचेर जण एकल्याचेर दल्लल्लें आसा. आनी ह्या पासताच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता हे सगळे कायदे नेम कायदे दिल्या उपरांत मोइजेस आपले पोरजे लागीं उलयता आनी ह्या कराराक विस्वाशी रावंक उलो मारता. आनी ह्या कराराक विस्वाशी रावंक उलो मारता तेन्ना पयलें पावल सदांच देवाचें. देव सदांच ह्या कराराक विस्वाशी रावतलो आनी हो करार शांती पावयतलो हेंय आश्वासन लोकांक तो दिता. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी नव्यान हें उगडास करूंक फावो. आमच्या देवान आमचे लागीं करार केला मनशां लागीं. आनी करार करप म्हणल्यार देव आमकां आमी सकल आनी आपूण वयर म्हण करिना, आमकां आपणा लागीं हाडटा आनी आपणाशी आमकां हाडपाक वा आपणाच्या दर्ज्याचेर आमकां पावोवपाक खुद देव मनीस जालो. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकाच पुताक आमचे पासत ताणें ओपून दिलो. आनी हो पूत जेजू आपल्या कोश्टा मरणा त्रासा वरवीं आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां ही सोडवण दिता. देखूनच जेन्ना ताणें आमकां वेंचून काडल्या तेन्ना ताचो पाटलाव करपाक आमकां जण एकल्याक हो उलो, जशें आयज जेजून हो उलो आपल्या शिसांक दिलो
जायते जाण जेजूचो पाटलाव करताले, जायते जाण जेजूचो पाटलाव करूंक सोदताले, पूण जेजूचो पाटलाव करपाक जायते तरेच्यो आडखडी आसा. आयच्याय काळार ह्यो आडखडी आमकां दिश्टी पडटात. आयच्याय काळार आमकां हे प्रश्न आसात, दुबाव आसात, जंय आमचो भावार्थ जायते पावटी हालता, जायते पावटी आमकां भिरांत दिसता, जायते पावटी कितें करचें तें कळना, जायते पावटी करूंक दिसता पूण करूंक जायना, जायते पावटी करूंक जाता पूण आमी करिना. आनी ह्या सगळ्यान एक कारण आमच्या मुखार येता, कश्ट त्रास. आमकां कश्ट नाका, आमकां त्रास नाका, आमकां सॅक्रिफीस नाका. कित्याक जेजूचो जरी तर पाटलाव करतले हांव जाल्यार हे कश्ट त्रास सॅक्रिफीस ते ह्या पाटलावाचो भाग. देखूनच आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, वो जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, कोणूय म्हजो पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार ताणें पयली वस्त आपणाकूच पाट करची. आनी आपणाकूच पाट करची म्हणल्यार आपलें पाड घालपाक नाका. आपणाकूच पाट करची म्हणल्यार जे दुबाव, जी भिरांत आमच्या मनान, आमच्या काळजान उपजता ती कुशीन दवरूंक. आपणाकूच पाट करप म्हणल्यार आमकां जायते पावटी दिसता म्हजी ही गरज, म्हाका हें जाय, तें जाय, तें जाय. आनी चडशे पावटी ह्यो आमच्यो गरजो ज्यो आसात, ह्या गरजां फाटल्यान आमी धांवता म्हणल्यार पाटलाव करपाची आमी कुशीन उरता. ह्या पासत जेजून म्हणलें, कोणूय म्हजो पाटलाव करूंक सोदता तुमचे मदलो जाल्यार पयलीं आपणाकूच पाट करची. हें सगळें, ही चिंतनां, हे आवंडे, ही भिरांत, वो आमच्यो गरजो आनीक जे आमच्यो मांडण्यो आसात त्यो कुशीन दवरून तांकां पाट करूं. आनी तें पाट करून तुजो खुरीसुबार चल हे म्हजे फाटल्यान. कित्याक ताणें आपलो खुरीसुबारलो आनी तो गेलो ती कालवाराची वाट. त्या मरणान काबार जायना पूण पुनर्जिवनपणान आमकां ही जेजूची महिमा मेळटा. देखून आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमकां जण एकल्याक हें भाग वो ना तें आमी जण एकलो जबाब दिवया. तूं सुभागी कशें दिसता तुका? जेजूचो पाटलाव करता देखून, जेजूचो पाटलाव करूंक तुका विचून काडला देखून तूं सुभागी अशें दिसता काय बेस्तो केलो मरे, बेस्तो त्रासान पडलो मरे, हांवें कांय विचून काडूंक ना, म्हज्या आवय बापायन म्हाका दिल्लो. जशें आयज जे जायते जाण धुमाळो दिवपी मुखार चल्लेले आसा, एक्स्ट्रिमिस्ट जे आहात, भोव करून जे हिंदुत्ववादी आसात, ते आमकां सांगतात जायते पावटी तुमी ओरिजिनल कोण? आमची ओरिजिनॅलिटी धर्मान ना, आमची ओरिजिनॅलिटी भाव भयणीनो देवा सोवें आसा. आनी ह्या पासत जो कोण देवा सोवें आसा ताका हे भाशेन कश्ट दिवपाक जायते जाण उपरासतले, आनीकूय उपरासतले. आमी जर तर मागत देवा लागीं तांकां पयस काड दुनिया, आमकां राख सांबाळ म्हूण आनीकूय येता ते आमकां दिश्टी पडटा. काबारूच जायना ते, आनी ते काबार जावचें ना, आनीकूय येतले. जाल्यार ह्या सगळ्यान आमी आमच्या भावार्थान घट रावपाक, थीर रावपाक, उबी रावपाक म्हणजे आमचो खुरी सुबारूंक आनी जेजू फाटल्यान वचूंक आमकां उलो. तरीच कृपा आमकां मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटीन आमी देवा लागीं करार सदांच सांबाळूंक, जो करार देवान आमचे लागीं केला, हो करार सांबाळूंक. जें कितें आमी सोडूंक जाय तें सोडून दिवंक, जें कितें आमी धरूंक जाय तें धरूंक, आनी जो वावर आमी करूंक जाय, जे भाशेन आमी मुखार वचूंक जाय ते भाशेन आमी मुखार वचूंक. आनी हें करता आसतना कश्ट दुमाळो मोगान सोंसूंक हे भेटेन कृपा आमकां मागुया. घेऊया C42 पेज नंबर 46. C42.
उदारपणान तूं आमकां दिलाय तो वांगडा तुका भेटयता पृथ्वीन दिलान मनशाच्या वावरांत सर्वेस्परा सृष्टीच्या रस्त्यार तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दाग पालन दिलान मनशाच्या वावरांत तुका काम कर म्हजे भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात सर पदवीदार देवा आमच्या बापा भाग्योन दुमिंगाचे विनंतीन आमची देणी आनी मागणी दयाळपणान मानून घे आनी क्रिस्ती भावार्थ राखतात आनी परगडटात तांकां ह्या बलिदानाच्या बळान उर्बेवंत आनी धिरादीक कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो दुमींग तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समारंभूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 तळपणाचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान पूण सगळी कृपा सय सय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय पूण सगळी कृपा सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट पोर गुटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमीचे विस्तारले जे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा फिलिपनेर आमचे गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमो गावन वाडय. पुनर्जवतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक जे पडजोडीत मुखामावपण फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता आंको आमरिद्याच्या मै सांगाती बागेवन झुजय जपती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्त बरोबर सासनाय सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगा ताजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाचो कोरार सदांच तोखता तसलो कोरार आनी आमी ह्या कोराराची मनशां. तर आमकां हो कोरार सदांच सांबाळूंक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमचो खरी सुबारूंक आनी जेजू फाटल्यान वचूंक कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां कारणे पडूं दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus.
प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, बागयोन दुमिंगाचे पोरजोडीत जिणे पासत तुका दिनवासून ह्या सर्गीच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेन तुजी खरी भक्ती वाडय. तुज्या दिप्तीवंत प्रसंगदाराची शिकवण घेवन तिचें क्रिस्ती जिवीत सुदारत वचूं आनी ताचे देखीन आनी मागण्यांनी जेजूचे आवयचो खरो मोग करून जेजूच्या मोगान आमी सदां जिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.